2024 च्या दिसा लोकसभा वेंचणूक 2024 ठरलेली असा। मतदान सकाळी 7 ते सांजे 6 वरां मेरेन असा। त्यांना ना विसरता मुजरत सगळ्यांनी मतदान करचे आणि 100% मतदानाचो विक्रम करचो, कित्याक तर वेंचणूक पर्व हो देशाचो गौरव। भाइयों बहनों सुनो, कान खोल कर सुनो, दिल थाम कर सुनो। भारतीय चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी बिचौली चुनाव क्षेत्र की तरफ से घोषित किया जाता है कि 7 मई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकसभा चुनाव है। कोई भी भूल चूक ना करे, अपना वोट जरूर दीजिए। सभी मतदार अपने अधिकार का उपयोग बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या बिचोलकारांक बिचोलच्या वोटरांक कडेन एक मागणी करता की 7 तारखेक 7 मे दिसा वोटींग जावपाचें आसा। प्रत्येकान बुथार वचून आपलें वोटींग करचें, 100% मतदान करचें आणि लोकशाही घटमूट करची। तशेंच फाटले 2 म्हयने आमी स्वीप एक्टिविटी करतात। सगळे BLO आणि अधिकाऱ्यांच्या आदारान आमी स्वीप एक्टिविटी करतात आणि आयज दवंडीन आमी ते सोपयतात आणि ताका लागून सगळ्यांक हांव विनंती करता की जास्तीत जास्त लोकांनी वोटींग करचें। देव बरें। जशें सरान आत्तां सांगलें ERO बिचोले मतदारसंघाचे श्री विमोद दलाल हांच्यांनी की गेले 2 महिने आमी वेगवेगळे एक्टिविटीज घेता, उपक्रम घेता, जातूंत आमी शेतकाऱ्यांक मेळ्ळे, मजुरांक मेळ्ळे, फॅक्टरींतल्या मजूर सगळ्या वर्गांक मेळ्ळे, महिला मंडळांक मेळ्ळे, कॉलेजींनी मेळ्ळे आणि पथनाट्य केली। ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान उद्देश इतलोच आशिल्लो की मतदार जागृत जावचो, 100% मतदान करचें, आळस करचो न्हू। आणि ह्या सगळ्या उपक्रमाचो आयज सांगता करता, आयज समारोप करता। आयची ती तुमकां पारंपारीक दवंडी दिसता। साधारण आयची थीम अशी आसा की आमी परत आमचे जे मूळ आसले थंय पळोवचें। आमची परंपरा कितें आसा तर दवंडी पिटोवपाची। तर ह्या दवंडीच्या माध्यमांतल्यान बिचोले मतदारसंघातले प्रत्येक गांवागांवांत ही दवंडी वतली आणि ह्या घोशणांनी, ह्या प्रकारच्या आव्हानांतल्यान प्रत्येक मतदारा पर्यंत कोंकणी, मराठी आणि हिंदीतल्यान हो मॅसेज पावतलो। सगळ्यांक परत एकदा विनंती आसा की 100% मतदान करून देशान हो विक्रम घडोवन हाडलो। फाटले 2 फेज जाले लोकसभा इलेक्शन आमचे पूर्ण देशान चालू आसा। हो जसं आम्ही स्लोगनान म्हटलं की हो सगळं देशाचा उत्सव। सो हांव आमच्या डिचोलीच्या सगळ्या मतदारांक अशें रिक्वेस्ट करता की जाता तितले रेकॉर्ड ब्रेक समजा आमी पार्टिसिपेट केले, सगळ्या वोटर्सांनी समजा वोटींग करून पार्टिसिपेट केले जाल्यार आमच्या डिचोली मतदारसंघाचें नांव आमी देश पातळीचेर खंय तरी टॉपाचेर जर हाडूंक शकले जाल्यार आमकां ती प्राऊड फिलींग आसतली। सो सगळ्या आमच्या डिचोलीच्या वोटर्सांक रिक्वेस्ट करता की मोठ्या प्रमाणात आमी 100% टार्गेट दवरल्या। सो मॅक्सिमम सगळ्या वोटर्सांनी 7 मे दिसा कसलोच आळस न करता भायर सरून वोटींग करता।